आमचो जो ओबीसी रिजर्वेशन आणि सगळ्यात व्हडलो इशू म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा लास्ट 14 years आमचो जो सेन्सस आहा म्हणजे आफ्टर 11 आजपर्यंत तो सेन्सस जावंक ना आनी तो सेन्सस जावचो हे आमचें एक प्रामाणीक मत आहा. म्हणजे सेन्सस जाल्या नंतरूच ह्या राज्यान ज्यो वेगवेगळ्यो कम्युनिटी आहा पळय तांकां आपली स्ट्रेंथ कितें आहा पळय ती कळटली. तो पयलो प्रॉपर सेन्सस जावचो ह्या हेचे पद्दतीचें एक निवेदन आमी आज सीएमांक संपुर्द केलें. सीएमान कितें म्हटलां तुमकां कितें सांगलां सेन्सस करता बीन सांगलां सेन्सस एश्युरन्स पळय एश्युरन्स हो प्रश्नच येना. सेन्सस अकरांक जाल्या नंतर एक दिसान सेन्सस जावंक जाय. एवरी 10 years हो जो सेन्सस आहा म्हणजे आतां तुमकां खबर ना 6th पे आसता 7th पे आहा 8th पे आहा हे 10 वर्सांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जातच आसता. कित्याक जाता त्यो कारण हो पे कित्याक तर ज्या लोकांक जे सर्वीस गव्हर्मेंट सर्वीस वयता ते 10 वर्सां तांकां त्या सर्विसीन जाल्या नंतर मार्केटान जी म्हारगाय आहा पळय म्हारगाय वाडटा आनी जर म्हारगाय वाडली जायत जाल्यार तांकां जे कमी मेळटा त्या सॅलरीन तेंच्यानी जगचें कशें म्हणून तांकां 10 वर्सां नंतर त्या पेच्या निमित्तान तांकां तें इन्क्रिजमेंट आहा पळय तें मेळटा. सिमिलर इश्यू 11 सेन्सस जाल्लो 21 जावंक जावो सेन्सस हो दिसाना तुमकां दिसाना जावचो म्हणून तूं हो प्रश्न कित्याक सीएमान कितें सांग तूं सीएमाक पत्र आहा डिले कित्याक खातीर तुमी ते सीएमाचेर न्हू एक कशें आहा एक सरकाराची जबाबदारी की तो राज्याचो सेन्सस आहा तो सेन्सस प्रॉपर सेन्सस हो जावचो आनी जेणे करून ह्या राज्यान ज्यो वेगळे कम्युनिटीचे जे लोक आहा ह्या सगळ्या कम्युनिटीच्या लोकांक त्या सेन्ससाचो फायदो मेळटलो. हो त्याच्या फाटलो एक उद्देश. डिले कित्याक खातीर सेन्सस जे पुराय लोकसंख्येचो जावचो हय पुराय राज्याचो जावचो राज्याचो आमी आमचो म्हणिना राज्याचो जाल्या नंतर ऑटोमॅटीक सगळें जातलें न्हू. हांगा जे सगळे जे रोस्टराचेर जे जितके कम्युनिटीज आहा पळय ते सगळे येतले न्हू तेतून. गोयच्या राज्यपालान एक स्टेटमेंट केल्लो केरला आसतना अबाउट पॉप्युलेशन हाव इट इज चेंज गोंयचे जे आसा ते मागीर ते कम्युनिटी वायज ताणें सांगिल्लें की कॅथलीक पॉप्युलेशनूय कमी जालां. सो हो डेटा अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करच्या पेक्षा एक पर्टिक्युलरली डेटा जर आहेत जशें बाईन तुमकां सांगलें त्या बाईन तशें की सेन्सस अशा खातीर जावचो की एक्झॅक्ट करेक्ट डेटा कास्ट वायज रिलीजन वायज गोंयचो मेळचो. जे बेनिफिट्स आसता रिजर्वेशनाचे किंवा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे किंवा अदरवायज रिजर्वेशनाचे होय डेटा क्लियरली येवचो हाजे खातीर सेन्सस म्हाका दिसता इज जरुरी आसा. म्हाका दिसता बाईन 2021 तो जावंक जाय आशिल्लो कोवीड बाकीचे विशय आशिल्ल्या कारणान ते तेन्ना जावंक नाशिल्ले. सो आमी ही समाजातर्फे म्हणून एक मागणी केल्या कारण कोण तरी फुडें येवचो हो विशय आशिल्लो आनी जेन्ना समाजाची मिटिंगूय जाल्ली तेन्ना हे डिस्कस जाल्ले आनी भाई त्या वेळार आनी बाकीचे आमचे जे लिडर्स आसा हांगा ऑल पार्टी ऑफ गोवा आर देर हांगा प्रत्येक पार्टीचे रिप्रेझेंटेटीव आसा. कांय लोक आज येवपाक शकले ना बिकॉज ऑफ कितें कारण आसा कोण आज नवरात्रांय चल्ल्या लोक देवळांनी आसा त्यामुळे कांय लिडर्स येवंक शकले ना. पण प्रत्येक गोंयची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी जे गोंयचे लिडर्स आसा माजी आमदार आजी आमदार सगळे बरोबर आसा ह्या डिमांडान. आज हांगा कोण येवंक शकले तांणी सायन करून दिल्या पण बाकीचे जे आमचे समाज लोक आसा ते सगळे ह्या मागणीक एकठांय रावन ही मागणी केल्ली आसा. सेन्सस डिले जावपाचे मेन म्हणजे आमी आयज जमोन हांगासर आमी हो दिवपाचें इतलेंच कारण की 2011 जो सेन्सस जाल्लो वो आमचे माहिती प्रमाणे वो चुकीचो आहा. म्हणजे आमी सीएमांकूय सांगलेलें आहा हो सेन्सस चुकीचो आहा आनी अशें चुकीचो सेन्सस केल्ल्या खास करून आमच्या भंडारी समाजाचे बद्दल तितून चुकीची माहिती आहा. म्हणजे जो आसपाक जाय सेन्सस जितली पर्संटेज आसपाक जाय आसली ती कमी आहा अशें आमकां दिसता. सो तेका लागून आमी खास करून आमचो आनी सगळ्या गोंयचो आख्ख्या सगळ्या जितल्यो जाती धर्म आहा तेंचो सेन्सस जावचो अशी म्हणून मागणी आयज आमी घेवन येयल्ली आहा. हो 21 जावपाक जाय आसलो पूण कोविडाच्या काळाक लागून कोविड आसलेल्या कारणान तो मागीर फुडें गेलो पळय
तो आयज मेरेन जावंक ना. सो आतां CMान एश्युरन्स दिल्ले आहा ते आपूण करून घेता म्हणून. सो आमी इतले हितून आमी एक देव बरें करूं म्हणटा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष बाब दत्ता कोलकर हाणेन आमकां ही जागृताय दिली. जे त्या दिसा एक लेख बरयलो ताणें लोकमतान आनी आमी जागे जाले. म्हणजे खास करून भंडारी समाज म्हणजे आयज दया भवन भितर आमच्या दया मांद्रेकरान CMाकूय सांगला की दत्ता खोलकराक लागून हे सगळे घडोवन येयले आपण. सो आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि रिझर्वेशनही तुम्ही मागल्यात. आयज विशय रिजर्वेशनाचो कांयच विशय नाही. विशय प्युअरली सेन्सस बेज. सेन्सस सोडलो जाल्यार कसलोच दुसरो विशय ना. सेन्सस जावंक जाय गोंयाच्या अदर बॅकवर्ड क्लास ST सगळ्यांच्या कम्युनिटी खातीर तो इम्पॉर्टंट आसा. कारण रिजर्वेशन जो विषय आसा आमी पळयलें की आज ST रिजर्वेशनाक पर्टिक्युलरली ST रिजर्वेशनूय मागला पण डेटा नाशिल्ल्या कारणान हे ST रिजर्वेशन हॅपॅझॅडली दिवचें काय आनी दुसऱ्यांचेर अन्याय करचो हो एक मोठो प्रश्न आसा. तशेंच आमी हेंय पळयलां की कांय पंचायत इलेक्शनान OBC डेटा अवेलेबल नाशिल्ल्या कारणान OBC रिजर्वेशन करपाक वेगवेगळे दुसरे ते हे लायतात वॉटेवर दाखले लायतात आनी ताका लागून इश्यू येता. हे जावचें न्ही म्हणून एक प्रॉपर सेन्सस आसप इम्पॉर्टंट आसा फ्रॉम ऑल पर्स्पेक्टिव्ह, नॉट जस्ट फ्रॉम OBC पर्स्पेक्टिव्ह बट फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल कास्ट रिलीजन बेस्ड और वॉट एवर दॅट वी नीड टू हॅव दॅट डेटा. दॅट हॅज टू जाय इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू डू इट. आनी ती जर आनीक डिले जायत जाल्यार फुडलें इलेक्शन आसा, फुडली ZP आसा पंचायत, तांकां सगळ्यांकच ते मारक आसा. सो तो जावचो हो मुख्य हेतू करून आमी हें केलां. भंडारी समाजा तर्फे आमी एक फुडाकार घेतला कारण आमकां दिसता की आमी आज सगळे भंडारी समाजाचे जे लोक आसा ते एकठांय खंय तरी जावपाक जाय आनी एकठांय जातलो जाल्यार बरे स्टेटा खातीरूय बरे विशय घेवन समाज फुडें सरपाक सोदता. हो मुख्य हेतू आसा. आज तोच हेतू घेवन आमी फुडें सरला. कितले आसा म्हणजे तुम्ही ते आज कोणाकूच खबर ना. आज सरकारच्या हाज्या प्रमाणे भंडारी समाज 17% जाता, 16-17% जाता. पूण आमच्या माहिती प्रमाणे आमकां जे दिसता ताच्या प्रमाणे इट इज मच मोर दॅन वॉट इट शूड बी. आतां हो विशय सेन्सस जाल्यारूच क्लियर जातलो. तसोच बाकीचोय डेटा कोणाक खबर ना. ST समाज खंय आसा, SC समाज खंय आसा, खंयच्या तालुक्यान कितलो आसा. आनी ST रिजर्वेशन जेन्ना आतां आमी फुडें सरता, सरकारूय म्हणटा आनी आमी सगळ्यांनी पार्टी तर्फे तांकां तेंको दिल्लो आसा की STचो रिजर्वेशन जावचो. पूण हॅपॅझॅडली जर जालो जाल्यार ज्या जाग्यार ST खरोच रिजर्वेशन जाय तो थंय जावंक जाय अशी आमची मागणी आसा. तो जर रॉंग जाग्यार जालो जाल्यार ताका ताजो फायदो जावचो ना आनी ज्या समाजाक थंय ST ना थंय तांकांय नुकसान जातलें. सो तो जावचो न्हय हो मुख्य हेतू आसा. भंडारी समाजाचे जितले लिडर आसा आनी डिफरंट पॉलिटिकल पार्टींचे लिडर आसा ते सगळे हांगा येयले आनी OBC म्हणजे OBCचे जे हे घटक आसा ते सगळे घटक ज्यो कास्ट जाती आसा जमाती आसा तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन खंय ना खंय जो सेन्सीस जावपाची गरज आसा. कारण सेन्सीस म्हटल्यार आतां जशें सांगलेलें आसा की सेन्सीस कितली 2011 जाल्लो तेजे नंतर कांयच जाल्लें ना आनी आजून पर्यंत हो डिले जायत आसा. आतां हेजो जो आमी डिमांड जो आसा तो मुखेलमंत्र्याक आयज दिल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सांगला की आपूण जाता त्या भशेन करून घेतलो म्हणून. पण आमकां अपेक्षा आसा की जातलो म्हणून बेगीन. कित्याक अशें जावपाक जायना की डिले जालो. कित्याक सगळे आयज खंय ना खंय आमकां खुबशे बेनिफिट्स मेळपाचे आसा ते बेनिफिट्स आयज मेळना आनी आमकांय खूब जाण आमी जेन्ना लोकांकूय मेळटा लोक आमकां सांगता की हे बेनिफिट्स आमकां कित्याक मेळना. सो हे बेनिफीट मेळोवपाक लागून खंय ना खंय आमचें काम हें चालू उरपाक जाय आनी ताकाच लागून आयज सगळे आमी एकठांय जावन हांगा मुद्दमून मेळोवपाक येयले आनी तांकां जो डिमांड आसा हो सेन्सीसाचो डिमांड घातलेलो आसा. तशेंच बाकीचे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स आमी काळांतरान फुडें आसा तेन्ना घालतले की जी आमची सगळे जातीची आसा तांकां बेनिफीट जे आमकां हितून दिल्ले आसा संविधानान दिल्ले आसा ते बेनिफीट मेळचे म्हणून. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यांनी मागणी जी आसा आमची ती मागणी आयकून घेवची. कारण खूब जाण आपणाचे दृश्टिकोनांतल्यान एक पॉयंट मारता आनी हे पॉयंट आमी घेवपाक हांगा ना. आमी जे आसा ते जे आमकां कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिल्लो आसा सो जो कॉन्स्टिट्युशनान आमकां जो हक्क दिल्लो आसा तो हक्काचेर आमी उलयता आनी तो हक्क आमी घेवन फुडें वयतले. सध्या अशें आतां पळय ते रिजर्वेशन दिता पळय ते सेन्सस काय जावना म्हणजे ते चुकीच्या हेचेर दिता अशें दिसता. न्ही कशें आसा एक हरवळ्याचो पंचायतीचो इश्यू आशिल्लो. हरवळे पंचायतीचो वोटींग पॉप्युलेशन आसत जाल्यार ताका रिजर्वेशन मेळपाक जाय. पूण एज पर बिकॉज हे 2011चे पॉप्युलेशन कन्सिडर करता आसतना ते करूंक मेळना म्हणून देन कॉर्पोरेशन डज ऑन इट्स ओन. आतां हाव कॉम्पिटंट इज दॅट कॉर्पोरेशन टू डू दॅट पर्टिक्युलर सेन्सस आनी इतलो पॉप्युलेशन आसून OBC ताका लागून थंय रिजर्वेशन मेळना एकूय सिटाचें. संविधान व पंचायत राज एक्ट हातूंत भितर अधिकार आसा की ते रिजर्वेशन थंय दिवचें म्हणून. 27% रिजर्वेशन अंडर म्युनिसिपालिटीज आसा आनी पंचायत राज एक्टा अंडर आसा की OBCक रिजर्वेशन दिवचें म्हणून पण टक्केवारी दिल्ली ना.
सो आमी तेन्ना ही मागणी केल्ली की टक्केवारी तातूंतय जशी म्युनिसिपल एक्टान आसा तशी म्युनिसिपालिटीज एक्टान आसा तशी पंचायत राज एक्टानूय आसची आणि ते रिजर्वेशन स्पेसिफाय करचे की इतले टक्के आसा पण ते नासतनाय पॉप्युलेशन डेटा नासतना तूं दितलो कशें हो मुख्य प्रश्न आसा तेन्ना आतां इलेक्शनाय येवपाचें आसा परत ओबीसी रिजर्वेशनाचो प्रश्नय आसतलो तेन्ना ओबीसीच जर त्या जाग्यार ना आनी थंय रिजर्वेशन दिलें जाल्यार ताजो फायदो ओबीसीक जायना आनी दुसऱ्या समाजाचेरूय ताजो अन्याय जाता सिमिलर इज केस विथ एनी अदर एसटी वॉट एवर रिजर्वेशन इज देट सो हे विशय जर हाताळटले जाल्यार सेन्ससा शिवाय दुसरो पर्याय ना सेन्सस हो खरो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचो विषय न्ही सरकारान मागून धरचे पडटलें की इमिजिएटली करा सगळ्या सरकारांनी मागले जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज ड्युटी टू डू दॅट आणि जर सरकारूच मागना की आसूं आसा तशें जाल्यार कशें जातलें सो आमी एक सरकाराक आज एक मागणी केल्या की तुमी स्टेप्स घेवचे टू इम्प्रेस अपॉन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑल्सो टू डू दीस सेन्सस इमिजिएटली कारण व्हडलें कांय न्ही गोंयचे 17 लाखाचें पॉप्युलेशन फाटल्या सेन्ससा प्रमाणे 15 लाख आसा 20 लाख जाय आसत सो गोंयचे तरी एटलिस्ट गोंयच्यान तरी सुरवात बऱ्या कामाची करची अशी ही मागणी आसा